गीत घेऊया पेज नंबर 1 A2 आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकच मनान एकच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकच मनान एकच काळजान तुझी मुखार आमी येता. सुमी म्हणटा हांव बरो गवंडी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दितां. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज थावन आमी क्रिस्ती लोकांचे एकवटा पासत मागता इगोज मातयेन. आमी क्रिस्तांव रोमन कॅथलीक म्हणटा बाकीचे कितलेशे गोट आसात म्हणजे ग्रूप आसात प्रोटेस्टंट ग्रुप्स आसात ती सगळीं जाण आमी एकठांय जावच्याक त्या पासत वो हें सातोळें भेटयल्लें आसा. तर आमी सगळे क्रिस्तांवां पासत मागतना तुमची खाजगी मागणी इंतेसांव आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरी ती इंतेसांव आसात ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी आमी भाग घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी बरीं मनशां पूण आमचे मदें खूब फावटी गर्वूय येता आनी आयज आमी पयले वाचपूण पळयलें जाल्यार सावलू पळय कसो गर्वान बसता आनी तो मागीर दाविदाचेर आड वेता ताका मारूंक सोदता. असले राजा मदें निवडलेल्या मदें पर्यंत जाता. तर आमच्याय मदें कितलेंच असलें वायट आमच्या चिंतनांनी कोन्यांनी आमी कोत्ता. तर हें सगळें पयस करून आमी देवाच्या एकवटान रावन एकामेकाचो मोग ताणें केला ते भशेन करच्याक आतां आमी आमच्या पातकांची दूख दवरया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें भक्षणें मागया. हांव पातकी सुरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच भर मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सर्पो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाचे जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मागुया. सर्पो दितात आनी ससनाच्या देवा, शिंपडोन गेल्ल्यांक तूं एकठांयताय आनी एकठांयल्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी काकळुतीची दिश्ट घाल. एकाच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्ल्यान तीं एका अखंड भावार्थान एकवटलोलीं जावन आनी प्रिती मोगाचे गांठीन बांदलोलीं आसूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिस्तिकाराक मारून दावीद परत येताना इस्रायलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायलो दोल काशींच्यो आनी वेणूच्या आवाजार गायन करीत आनी नाचत सालू राजाक मेलूंक आयल्यो. त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सालून आपल्या 1000 मारले आनी दाविदान 10,000. सालू एकदम तापलो
आनी ती उतरां ताका बिलकूल मानली नात. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवार तांणी 10,000 घाले आनी म्हज्या नांवार फकत 1,000. रायपण मात भायरून ताका सगलें आसा. तो दीस तान सालू दाविदाक बरी नदरेन पोलेना जालो. दाविदाक मारपाची येवजण सालून आपल्या पुता जोनातानाक आनी सगल्या आपल्या सेवकांक कोलीत केली. पूण जोनातानाक दाविदाचो चड मोग आसलो देखून जोनातानान दाविदाक असो शिडकायलो, म्हजो बापूय सालू तुका मारूंक सोदता, तर फाल्यां सकाळीं तूं चोतूर राव, खंयसरी गोपचूप लिपून राव, आनी तूं लिपून रावतलोय त्या शेतान हांव म्हज्या बापाय बाराबर येता आनी म्हज्या बापाय कडेन तुजी गजाल काडटा. तो कितें कात करूंक सोदता तें तुका मागीर गमतलें. म्हणटच जोनातान आपल्या बापाय कडेन दाविदाची गजाल काडून म्हणलें, तुज्या सेवका दाविदाचेर आड तुवें पातो करचें न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना. पूण कितेंय केलें जाल्यार तें तुज्याच बऱ्याक केलां. ताणें आपलो जीव संकश्टान घालून फेलिस्तीकाराक मारलो आनी सर्वेस्परान इस्रायल पोरजेक व्हड जैत दिलें. तुज्याच दोल्यांनी तुवें तें पोलेलाय आनी तूं कुशाल जालोय. कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक मारून निरपराधी रोगत वारोयतोय. जोनातानाची उतरां सालूच्या काळजाक बसलीं आनी ताणें सोपूत घेतलो, जिव्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव तुका मारचो ना. इतल्या म्हणसर जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी सगलें ताका कोलीत केलें. तेन्ना जोनातान दाविदाक सालूशी हाडलो आनी आदलेच भाशेन तो तांच्याशी रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. साबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हणुया, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हजी काकलूत कोर देवा, मनीस म्हाका पिळटात, दीसभर म्हजेर झगडीं मांडटात, म्हाका पिडापीड दितात. दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका दोगडायतात. हिशोब नासलेले वरी म्हज्या पालांक लागतात. जाबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. कसो हांव वाटसुरो परदेशी जालां तें तूं बरो जाणाय. म्हजीं दुकां मेजून मापून तुज्या दाब्यान बरोवन दवरल्याय. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पळोवन वेतोले. जाबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. हें हांव बरें जाणो, देव आसा म्हजे वाटेन. देवान दिल्लें उतर हांव वाखाणटां, सर्वेस्पराचें उतर हांव वाखाणटां. जाबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. देवाचेर पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? देवा, आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां, तें दिल्लेंच आसा. दिनवासनेचो येवन तुका भेटयतलो. जाबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. शिव वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय.
आमच्या सोया जेजू क्रिस्तान मरणाचो बोस केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरणान पोरजा लायलें. Salves Barak Soi Soi, Salves Barak Soi Soi, Salves Barak Soi, Salves Barak Soi, Salves Barak Soi Soi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिल्याच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेवांतावन जेरुसलेमासून जॉर्दनाचे पेली तोडी थावन आनी तीर आनी सिदोनाच्या आंचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपंच तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन ताणें आपणाक चिड्डायना जावंक आपणाक एक ओडें तयार दवरात म्हणून आपल्या शिश्यांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसुल्लीं तितलीं ताका आत लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सरपुटून वयल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिनाका जावंक तो खरायन ताका शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमकां ह्या जबाबांत अशें उद्गारलेलें आसा, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान सगळें येवजिल्लें आसा. आमकां भिरांत आसूंक फावना. पूण भिरांत केन्ना येता? जेन्ना आमी आमचे वस्तूंकी सगळें करूंक सोदता, देवाक पर्यंत आमी मानूंक सोदता, तेन्ना हें सगळें आमचे येवजणे प्रमाणे जाता आनी ताका लागून आमकां भिरांत येता. पूण देवान सगळें थारायिल्लें आसा. पळयात, आतां येदो व्हडलो राजा सावलो, तो दाविदाक भियेता. पूण देवान हें अशें येवजिल्लें आसा, दाविदाक ताणें निवडलो आनी फिलिस्तांकारांक ताणें मारून उडयले. हो विजय तो म्हणटा हांवें घेवंक ना, हो देवान घेतलेलो आसा. हांव कोण एक धाकटलो भुरगो, पूण देवान हे येदे व्हडले फावजेक मारून उडयल्यो. तो देवाचेर आमी जितली पातयेवन रावता, देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जाता, तितली आमचे सरशिली भिरांत पयस जातली. आनी आमचें जिवीत दिसा दिसपटे जियेता तेन्ना आमी कशे भाशेन जिवंक जाय, ताकाच एकवटोन. तो सगळे सुवातेंचेर आसा आनी हे मेळे आत्मे पळय आसा ते आमकां आपल्या ताब्यांत करूंक सोदतात. ताका लागून जितले आमी जेजूच्या एकवटान रावतले तितले आमी मागीर हे सगळे वस्तूंक फुडो करतले जेजू सगळें. आनी तो आसलो की ना, आमकां कसलीच भिरांत ना. तर हे परी आमचें जिवीत सारच्याक आयज थावन आमी सगळ्या क्रिस्तांव आमच्या भावा भयणां पासत मागता. आमचे मदें कितली भिरांत आहा, एकामेकाक आमी जळटा, तशें जावंक फावना. आमच्या मदेंच क्रिस्ताक आमी सगळे जाण ताका आमचो धनी म्हणून घेता, पूण आमची पद्दत जिवपाची वेगळी आसता आनी ती पद्दत आमकां खूब फावटी मानना. ताका लागून आमी एकामेकाक मागीर शिडकायता, ताका हे भशेन जिवंक जाय म्हणून सांगता, पूण तांकां तें आवडना आनी मागीर हे भशेन आमचे मदीं उजत जाता आनी एकामेकाक मारूंक पर्यंत आमी तयार जाता.
आमी जाणो कशे भशेन क्रिस्तांवां मदें अशें घडलेलें आसा आनी खूब फावटी आमच्या घराब्यांत पर्यंत तशें घडटा. एकामेकाक आमी जळटा, भियेता आनी हे भशेन आमचें जिवीत चलता. तें सारकें न्हय. तर आमी अदीक आनी अदीक जेजूच्या एकवटांत रावया. देवाचे येवजणे प्रमाणे जें ताणें घडून हाडलेलें आसा ते प्रमाणे आमचें जिवीत आदारून जिवंक आमी मदत मागया. सगळीं जाण आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें जिवीत सगळें आसा तितलेंय ताचेच सगळें आमी दवरया. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल सगळें ताचें सगळें धरून तो तें नितळ निर्मळ करून आमची चाल मागीर ताची चाल जावंक लागता. कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत आनी ह्या जिवितान आमी जेली म्हणटोत ताच्या स्वतांत आनी ताचे वाटेंत आमी चलतले. हें सगळें घडून येवच्याक आतां आमी आमचें जिवीत ताका भेटोवया. भेटोवणे वरवीं आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 40, C28, पातेनाथ आनी कालशींत. पातेनाथ आनी कालशींत ह्या वेळार उंड्या सोऱ्या बरोबर आल्तारार घालुया आमचे कश्ट तुका निवार. फामील सोयरे मनीस सगळो संवसार घालुया आमचे कश्ट तुका निवार. फामील सोयरे मनीस सगळो संवसार घालुया आमच्या दुखाचे देमे. दवरुया आमच्या काळजाचे येवणे. उंड्या सोऱ्या बरी आमी सगळे दुन्याक आले भेटे तुजे दोळे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मोज्यांनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाच्या बापा, तुज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या कराराची एक पोरसां जोडून घेतली. तुज्या पवित्र सभेंत एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्प दिदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व कालीन सर्वतायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयली आनी एका बावडताचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायली. समेस्त लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दोळाळपणी. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तोरेची एकूच काम करता तांचे उस्तुंगी आनी सर्वांचो एकवट घडून हाडटा विचित्रपणी करून आमकां तुजी आपणायलेलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराड कोत्ता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभाक बरीत आसा निरंतरी. तोच तिका चलयत आसा काळाकाळी. देखून सुर्गेच्या दलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्यार तुज्या वैभवान. उंचवर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचवर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. मावाळताचो गोड पोरगोठुया, सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी यात्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून शिकयल्ले मागणे आतां म्हणून ताणें आमकां सगळ्या जाणांक एकठांयल्या पुरो म्हणून मागया, कित्याक आमी सगळीं ताचींच आनी ताचेच कुडींत आमी हे सगळीं जाणां जियेता. तर ही कृपा आमकां सगळ्यांक दिल्ल्या पुरो म्हणून आतां आमी बरोबर एकवटून म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुटकेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवळकी, पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धरून दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमळीक मास म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेली परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका आयकोडटा हांव. तुजे सडसिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 47 D2 आमी सोगलीं एक. Jesus आमी सगळीं एक. आत्म्या वरवीं आमी एक, आमी सगळीं एक. बाप्पा मुखार आमी एक, आमी सगळीं एक, आमी सगळीं एक. जेजू आमचो व्हडलो भाव, आमी सगळीं एक. ताचो बापूय आमचो बाप, आमी सगळीं एक. ताचो आत्मो आमचो प्राण, आमी सगळीं एक, आमी सगळीं एक. आत्मो दिलो सोडिल्ल्याक, आमी सगळीं एक. ताची देणी वेगवेगळी, आमी सगळीं एक. सगळ्यांक रूपणे जेजूचे, आमी सगळीं एक, आमी सगळीं एक. जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका एकवटून आमी वेळ सारया. दोळे धांपून वो वेळ भितरल्यान ताच्या एकवटांत आमी वो वेळ घालया. मागुया. प्रितीचे बापा, जशें आमी सेवला तो संस्कार
भावार्थाचो तुजे सगळें एकवट खुणायता तशेंच तुजे पवित्र सुबेक तो एकवटाचें कारण जावं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार वा घेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तुगेलो हेंचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 93 F17 पवित्र भेट निसाची. Puvit per mesaci sale comun, sorgice sumbiole amcia casa, toni iarga amci tu casa bar, che loi mulo mola vortoca. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेन बेसांव जी कोण दुयेंत आसात तांकां कुडीची मोनाची ओतम्याची पेकोणी बरी सावद भलाकी आनी गोठाय मेळच्याक. जांकां आजून काम मेळोंक ना तांकां काम फाव जावच्याक आनी जांकां काम मेळ्ळेलें आसा त्या कामान तांचें जिवीत रावच्याक. जी कोण जांची कोण मेलिल्ली आसा तांकां बुजवण जाय ती बुजवण देवान तांकां फावो करची. जी कोण अभ्यास करूंक फाटीं फुडें सोदतात आनी तांकां अभ्यास बरे भशेन करूंक जायना ह्या सगळ्या भुरग्यांक जी कोण अभ्यास करतात तांकां देवान मदत करची. फुडलो अभ्यास करूंक सोदतात आनी तांकां एडमिशन जाय विशय निवडूंक जाय हें सगळें तांच्या मनांत काळजांत आसा तांकां देवान ही शक्ती दिवची आनी तांकां हेंचें कितें काम करूंक जाय हेंचो अभ्यास करूंक जाय तें स्पश्ट दाखोवचें. जी कोण आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करता तांकां देवान आशिर्वादान भरचीं. जी कोण आपल्या काजाराचो दीस मनयतात तांकां देवान राखचें आनी सांबाळचीं आनी तांचें जिवीत जेजूचेर थिरावचें आनी हे परी तांचो एक घडोवन हाडचो आनी तांचो कुटुंब बरे भशेन नेटोयचो. हेर सगळ्यो तुमच्यो गरजो आसा तितल्योय तुमी मनांत दवरात आनी हो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालून आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. हांव बरो गवळी आपले मेंढरे बसत आपलो जीव दिता. बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तुगेलो हेंचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आनी सोरपो दितात देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francisco Xavier, Wadakura, Radi Samchamoga, La Solia, Nesangal Saiba, Desaramcha. Sambalung amka gopan tuja besanga saiba sharar baincha Sambalung